आज म्हाका खूब आनंद जाता। सगळ्यांत पयलीं हांव बांदोडा पंचायतीचें मन पसून अभिनंदन करता, कारण तांकां 3 अवॉर्ड मेळ्ळो तुमच्या वर्गाक। एक टुरिजमा अंडर नॅशनल लेवलाक मेळ्ळो, एक मेळ्ळो आमकां तो कोयर मेळ्ळो जो मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला, आनी सावथ गोवाक आमची द बेस्ट पंचायत इन गोवा अशें डिक्लेअर जालो। आनी तिसरो अवॉर्ड आमचो जो आसा तो बायोडायवर्सिटी, ही आमची बायोडायवर्सिटीचो हे विशय घेवन आमच्या भुरग्यांनी काम केलें, त्या खातीर तो तिसरो अवॉर्ड मेळ्ळो। ह्या पंचायतीक देवदेवतांचो आशिर्वाद आसतनाच बाब कटमगाळ दादा आमची राखण करता। आमच्या पंचायतीत कांयच ना अशें ना, आमच्या पंचायतीत सगळें आसा। शिक्षण क्षेत्रांत पयली पंचायत गोंयची जर खंयची आसा तर ती बांदोडा पंचायत। आज म्हाका खूब आनंद जाता हें करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गेल्या 25 वर्सांत जो बांदोडे ह्या गांवांत जाला तो नंबर 1 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा। पयले जे हॉटमिक्स रोड जाले सबंद गोंयांत ते पयले बांदोडे जाले आनी मागीर बाकीच्या गोंयांत जाले। हाजें श्रेय त्या वेळावयले सरपंच पंच आमदार माजी आमदार रोहिदास सर ताणें गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आमच्या मतदारसंघांत हाडलें, आनी इतर म्हणजे गणपती संस्थान आसूं, आमचो किल्लो आसूं, म्हणजे फोर्ट जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हो ताईन हाडलो, आनी ताईच्या कारकिर्दीत तें काम कंप्लीट जावन ताचें लोकार्पणूय जालें आनी ताची सगळी आख्यायिका बांदोडा पंचायतीक दिली, आनी बांदोडा पंचायतीक वार्षिक सगळें काम थंय करून घेतालीं। आज म्हाका खूब आनंद जाता ह्या हातूंत की आमची पंचायत सबंद गोंयांत 3 हातूंत वेगळे वेगळे प्रायज दिवन आपले एक आमची पंचायत नंदनवन आसा तें दाखोवन दिलें, आनी त्या खातीर तांचे मना पसून सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर लोकांचें अभिनंदन करता।